एका दिसा एका घरांत एक पास्टर आयलो. जेवणाच्या वेळार तो आयलो. हें एक गिरेस्त मनशाचें घर आसलें. हे गिरेस्त मनशाच्या घरान जेवण जेयता पळय त्या मेजाचेर सिल्वराच्यो वस्तू आसल्यो. सिल्वराची प्लेट, कुलेरां पासून सिल्वराची, फोर्कूय सिल्वराचें, कांशे सिल्वराचे, आयदोणां सिल्वराचीं, सगळीं बरे भाशेन बसलेलें. जेवण जेवचे आदीं त्या पास्टरान ताणें तांकां सगल्यांक म्हणलें, जेवचे आदीं आतां आमी बायबलांतलें वाजूया. तुमी तुमचें मातशें बायबल हाडात. ती वेगळ्या वेगळ्या गेल्यांनी थिंगासोर आनी एक व्हड बायबल घेवन येयलो. व्हड लेतरांचो तो बायबल हाडल्या उपरांत त्या पास्टोरान जी व्हड तांकां वाजोवंक सांगलेली पळय तें सगळें तांणी बरे भाशेन वाजली. तें उतर वाजल्या उपरांत ताणें मागीर मागणें केलें आनी तो बायबल काडून कुशीन मागीर दवरलो. मागणें केल्या उपरांत जेवण तीं आतां जेयलीं. बरें आसा, आतां वेता आनी तो भायर सरलो. आनी तो गेल्या उपरांत तांणी पळयलें तांचें सिल्वर स्पून तें आतां ना. कितें शेणलें? तें सिल्वराचें स्पून. तो पास्टर बसून आसलो पळय थंयसर एक सिल्वर स्पून आसलें तें आतां ना. गोरच्यांक आतां सोजमोलें. कितें ताका सोजमणी मेवली? ह्या पास्टरान आतां आपल्याच्या बोल्सांत तें सिल्वराचें स्पून घालून तो गेलो. आनीक जायते म्हयन्या उपरांत तो पास्टर परतून थंयसर आयलो. आनी आतांय केन्ना आयलो तो? जेवण जेवंक जाय पळय त्याच वेळाचेर आयलो. आतां हे गिरेस्त मनशाक गोमोन आयलें, कितें आतां चुकीन पासून आमी सिल्वर स्पून थंयसर दवरचें न्हू. जरी तर हांवें सिल्वर स्पून दवरप, आतां सिल्वर स्पून थिंगा दवरचें न्हू दरीत जाल्यार तो पास्टर आपल्याच्या बोल्सान एक कुलेर घालून वयतलो. अशें चिंतून पळय त्या पास्टरा बरोबर पयलो पळय तेंचो पळय अनुभव आसलो, तांणी तें रुप्याचें सगळीं कुलेरां काडलीं. थंयसर खंयचीच कुलेरां नासलीं. आतां तो जेवणाचेर वेळार येयला म्हणून ते आमी सगळीं बरोबर मेवपाक त्या घोव बायलांक त्या पास्टरान आपयलीं. ह्या पास्टराची संवय कितें आसली पळय, जेवण जेवचे आदीं ते आमी सगल्यांनी देवाचें उतर तें बारोवपाचें. भयणी, तूं बायबल वाचता काय? हो पास्टर, तूं म्हणटा कितें बायबल वाचप? हांव जाल्यार सारकें सकाळचें उठ्ठाच बायबल उक्तें करून तो बायबल वाचता. उपरांत मागणें केल्या उपरांतूच म्हाजें हांव कामां सुरू करता. हें एकदम बरी खबर. तुजे भाशेन पळय मागणें करप, बायबल वाचता तसलीं थिंगा मनशां, हें एकदम बरें. जाल्यार तूं मातशें वच आनी बायबल मातसो हाड, आमी आतां सगळीं वाजुया. अशें सांगल्या उपरांत तें बेगीन वयता आनी तो बायबल हाडटा. पास्टरान म्हणलें, स्तोत्र 90 आनी 1 आमी आतां वाजुया. आतां थिंगासो आमी पळोवया. बायबल उक्तें करता आनी बायबलांत ती वोड पळयता. उक्कोडटा थिंगासोर तें सिल्वराचें स्पून आसलेलें. कितें आसलें? सांगात खंय आसलें? सांगात खंय आसलें? तांच्याच बायबलांत. पास्टरान म्हणलें पळय तुमी बायबल वाचता म्हणून. बायबल वाचता पळय, जेन्ना आमी बायबल वाचता पळय तें उक्तें कोत्तोस आमी थिंगसर केन्ना केन्ना पेन दवरता वो कसलो पेन्सील थिंगा दवरता. अशेंच न्हय जाल्यार एक प्रॉमीस कार्ड आसता पळय तें प्रॉमीस कार्डूय थिंगा दवरता. पूण हे भयणीन कितें केलें, थिंगासोर तें कुलेर दवरलें. कितें केलें पळय, तें कुलेर दवरलें आनी झीप लायली आनी ते कोनशाक ताणें दवरलो. आनी पास्टराक कितें म्हणटा, पास्टर हांव दर एका दिसा बायबल वाचता. हांव सकाळचें उठ्ठाच हांव पयलें बायबल उक्तें करून म्हजे दिमयेर रावन हांव मागणें कोत्ता. जशें बायबल उक्तें कोत्ता थंयसर कुलेर दिश्टी पडलें. एक ओकमान जालो. लोजेन मान बागोयली, कित्याक थिंगा देव भक्ती कांयच नासली. तुमी काय म्हणटा ती नाच. सोर्वेस्पराचे उतराक थिंगा श्रद्धा ना. सोर्वेस्पराची सेवा कोत्ता पळय त्या सेवकाक ताका खोटो सोजमोता. तो सोर्वेस्पराचो सेवक आसलो पळय तो ताचे विशीं आपल्याच्या मनान एक दुयेस उत्पन्न केलो. तो सेवक एकदम बरो न्हू, तो जाल्यार चोर अशें म्हटलें. अशें कित्याक म्हणटा? कित्याक तें कुलेर ना जालें. तें कुलेर बायबलान दवरून तेंच थिंगासोर विसरलेली. आनी ह्या 2-3 म्हयनेन तियेन त्या सोर्वेस्पराच्या त्या सेवकाचेर कसो पळय ताणें तेजेर डावट घेतलो.
तुमीच चिंतात तो चोर अशें तियेन तिका म्हटलो. त्या सेवका विशीं तियेचें एक चिंतप दुसरेच भाशेचें जालें. जेन्ना तें कुल्यार तिका दिश्टी पडलें तेन्ना तियेचें बूद जाग्यार येयली. तियेचें जिवीतूय दिश्टी पडलें. तेन्ना ते सेवकाक अशें पळोवन म्हाका तूं बोगसणें दी, कित्याक कितें जालें? जेन्ना ते कुल्यार आमकां मेळोंक ना पळय तेन्ना हांव समजलें तूं घेवन गेलोय म्हूण. हांव सारकेंच चुकली आनी त्या मेरेन सावन तुजे विशीं हांव वायटूच चिंताली. हांवें तुजे विशीं वायट चिंतलें, वायट तुजे विशीं हांव चिंतालें आनी आयज म्हजे भितर ही सोजमीकाय आयली. हें कुल्यार जाल्यार म्हजेच बायबलान आसा, कित्याक हांवेनूच तें उतर त्या दिसा वाचलोलें. आनी दुसऱ्या दिसा जरी तर हांवें तें म्हजें बायबल उक्तो केलो जाल्यार तुज्या विशीं हांव कितें तरी वायट चिंतचें नासली. जें कितें पळय हांवें चिंतलें पळय तें हांव चिंतचें नासली. तुजे विशीं हांवें वायट चिंतलें. भावा आनी भयणानो, आयज जायतो लोक चुकी कोत्तात ताचें कारण तुमी जाणाव काय? जायते लोक पळय तांचे चुकी पळय ते मानून घेना तुमी जाणाव. जायतो लोक दुसऱ्या मनशाचें बरेंपण तें नोको पळय ताचें कारण तुमी जाणाव. आनी जायतो लोक आसा पळय ते बऱ्या लोकां विशीं एक वायट चिंतता. कित्याक तुमी जाणाव तें? आमीच पयलीं ओतमीक न्हूय म्हणून त्या पासत. सोर्वेस्पराचे उतराचो आमी मोग करिना. आमी सोर्वेस्पराचे आजीरपणान आमची दिमी थंयसर मोडिनान. ताचे बोलदेक आमच्या जिवितान जी आमचो मोग कोत्ता, जी आमचे पासत मागणें कोत्ता, जी आमी सुरक्षीत आसात म्हूण ती आवडेतात, तांचे विशीं रॉंग विचार दवरतात. आयज सोर्वेस्पर तुजेच लागीं उलयता. तुज्या सोर भोंवतणी जी आसात, तुज्या फॅमिली सांगा तूं आसत, ओ तुज्या त्या घर परिवारा बरोबर आसत, आत्मीक लोकां बरोबर तूं आसत, ओ सोबे बरोबर आसत, ओ तुजें काम कोत्ता पळय तांचे बरोबर आसत. एकवटान आनी शांतीन तुमी तर जिवंक जाय जाल्यार खरें पळय तें तुमी जाणा जावंक जाय. खरें पळय तें जाणा जावंक जाय जाल्यार तुमी देवाचें उतर वाचचें. आयज जायतो लोक आसा देवाचें उतर मानून घेयनान. तुमी कारण जाणान कित्याक तीं सोर्वेस्पराचो मोग करिनान. कल्वरी टेंपल जाल्यार सोर्वेस्पराचो मोग कोत्ता तसली सुवात. उतरां पोरमोणें तुवें जिवंक जाय तसली आशा दवरता पळय तसली सुवात. उतराकूच गोड दवरप, उतराचेरूच वाचप आनी उतराचेरूच प्रचार करप. दुदा भाशेन शुद्ध प्रचार उतराचो करचो. उतराचें जेवण जेयता पळय तसली ही सुवात. असले सोबेचे तूं भाग जायता पळय थंयसर थिंगा तुवें उतराचो पळय तो मोग करूंक जावो. तुमकां उगडास आसा, हांवें एका दिसा तुमकां एक प्रश्न केल्लो. हांवें आख्खी बायबल 26 दिसांनी वाचलोली. अशें कोणें तरी वाचलां काय? 26 दिसांनी तूं आख्खी बायबल वाचपाची कोशिश करतलो काय? जेन्ना हांवें ह्या भाशेन तुमकां प्रश्न केलो तेन्ना जायत्या लोकांनी थोडे जाणें 26 दिसांनी वाचले, थोड्या दिसांनी 20 दिसांनी पासून वाचलो. एका दिसा एक धाकटुलें चेडूं म्हजेशी आयलें. अंकल, अंकल. गोडेक ताणें तो अशें म्हणूंक ना, ताणें अन्ना अन्ना अशें करून म्हणलें आसात. तें म्हाका सगळें आतां उगडास ना, पूण हांवें आख्खो बायबल वाचला. वय दुवे, वय अंकल, हांवें आख्खी बायबल वाचला. बरें आसा, सांग कितले दिसांनी तुवें तें वाचलें? 11 दिसांनी हांवें आख्खी बायबल वाचलो अंकल. 11 दिसांनी? कितले वर्साचें तूं? अंकल, म्हाजी वर्सां 8 वर्सां. तुमकां कितें सोजमोलें काय? 8 वर्साचें हें धाकटुलें भुरगें म्हाका म्हणटा हांवें आख्खो बायबल 11 दिसान वाचलो. ताणें अशें केलें. आयज आमचें मोदें 90 वर्सांची पसून मनशां आसतलीं. 40 वर्सांचे पसून लोक आसतलो. 40, 30 आनी 5 आनी 30 असले वर्सांचे आसतले. हांव तुमकां विचारता, तुवें आख्खो बायबल वाचला काय? आख्खो बायबल वाचला काय तें मातशें चिंतून पळय. हें ल्हान भुरगें अशें म्हणटा हांवें 11 दिसान आख्खो बायबल वाचलो. म्हाका खूब खुशालकाय भोगली. एका दिसा 80 वर्सांचो एक जाणटो मनीस म्हजेशी येयलो आनी म्हटलें बायबल वाच, बायबलाचो मोग कर, दर एका दिसा बायबल वाच.
हांव जाल्यार दर एका दिसा त्या उतरा वरवीं तिंगा इच्छा जागृत करतले आनी उतराचें कितलें मोल आसा तें तांकां सांगतालो. तो वडील म्हजेशी येयलो आनी अशें ताणें म्हटलें, तूं सांगताय पळय त्या प्रमाणे हांव बायबल वाचतां. ही एकदम कुशलकायची खबर. हांव म्हयन्यान एकूच फावटी वाचतां. कितें म्हटलें? हांव एकूच फावट वाचतां. तूं सांगता ते प्रमाणे हांव बायबल वाचतां. म्हयन्यान एक पावट. हें कितें? म्हयन्यान एकूच फावटी बायबल वाचप म्हणल्यार हें कितें? कितले फावटी वाचचें तुवें सांगूंक ना न्हय? ना बावा, म्हयन्यान एकूच फावटी हांव बायबल वाचतां. तुमी आतां सांगात, म्हयन्यान एकूच फावटी बायबल वाचत जाल्यार कशें जातलें? म्हयन्यान एकूच फावटी बायबल वाचत जाल्यार कशें जातलें? दर एका दिसा तुवें बायबल वाचूंक जाय. दर एका दिसा तुवें बायबल उखटून वाचूंक जाय. तेंच ब्रदर. हांव तसोच म्हयन्यान एकूच फावटी वाचतां. तूं पोत्तून एक म्हयन्याचें तूं अशें उलयताय? तूं कितें म्हणटा तें म्हाका सोजमोना. म्हयन्यान एक फावटी न्हय, दर एका दिसा वाचूंक जाय. तशेंच करून हांव म्हयन्यान एक फावटी वाचतां. पोत्तून तेंच म्हणटाय? मागीर ताका म्हणलें, तूं म्हाका सोजमणी दी. त्या 80 वर्साच्या जाणट्यान अशें म्हटलें, तूं जाल्यार हो पवित्र पुस्तक कितलो व्हरतो पळय तूं प्रचार कोत्ताय. दर एका दिसा तूं बायबल वाचूंक जाय अशें म्हटलां. दर एका दिसा तूं सर्वेस्पराचेर प्रचार कोत्ता हांव जाणा. हांव दर एक म्हयन्यान आख्खो बायबल हांव वाचतां पास्टरजी. म्हयन्यान एक फावटी बायबल वाचता ताचो अर्थ म्हयन्यान हांव बायबल एकूच फावटी उक्तें करिना. दर म्हयन्यान हांव बायबल, आख्खो बायबल हांव एकूच फावटी वाचतां. आख्ख्या वर्सा 12 फावटी हांव 12 फावटी तो बायबल वाचतां. 80 वर्सांचो हो जाणटो मनीस आख्ख्या वर्सान 12 फावटी आख्खो बायबल तो सारको वाचता. तेन्ना ताका हांवें विचारलें, हांव तुका एक प्रस्न करूंक सोदतां. कितें तुमकां विचार? तूं बायबल वाचताय? तूं थिंगा कसो वाचताय तो? तेन्ना त्या वडिलान म्हाका आनीक कितें सांगलें. हांव म्हज्या दिमयेर रावन को बायबल हांव वाचतां. सारकें अजाप न्हय हें? आयज आमी मागणें कोत्तना पासून आमचे दिमयेर आमी रावनान. मागणें करच्यो वेळ येता पळय तेन्ना दिमी मोडच्या वेळार आमकां तें कोश्ट लागता. पूण जेन्ना हो बायबल वाचता तो दिमयेर रावन तें वाचता. एक दीस ताचो पुतूय आयलो. त्या पुता कोणा हांवें विचारलें, तुजो बापूय कसो आसा काय? डॅडी. आतां नांव बावा, कितें जालें? सर्वेस्पराशी आसा बावा. तो सर्वेस्पराच्या घरा गेलो. थोडे वर्सां आदीं अशें जालें. म्हाका जेजू क्रिस्त इतलो आवडो नासलो. पूण कॅल्वरी टेंपल येयल्या उपरांत म्हजें जिवीत आख्खेंच सारकें बदल्लें. त्या उपरांत हांव घरा वचोन म्हजे बापायक पासून ह्या सर्वेस्पराच्या मंदिरांत घेवन आयलो. म्हजो बापूय पयलो सर्वेस्पराचेर ताचेर विश्वास दवरिनासलो. पूण कॅल्वरी टेंपलांत येयल्या उपरांत हें अद्भुत देवाचें उतरान पळय कितलें वर्तें बरयल्लें आसा तें सोत ताणें मानून घेतल्या उपरांत जेजू क्रिस्ताक आपलो तारुणदार म्हणून ताणें मानून घेतलो. ज्या दिसा जेजू क्रिस्ताक ताणें मानून घेतलो पळय आनी ताचें जिवीत काबार जाय पर्यंत ह्या पवित्र उतराक ताणें आपल्या जिवितांत केन्नाच सोडूंक ना. म्हज्या मोगाच्या भावा भयणांनो, तुमकां सर्वेस्पराची इच्छा जाणा जावंक जाय? कसले विशय तो जावं दी. सर्वेस्पराची इच्छा तुमकां जाणा जावंक जाय जाल्यार पवित्र उतर तुवें वाचूंक जाय. ह्या पवित्र उतराक मानून घेवंक जाय. ह्या पवित्र उतराचेर तुवें नियाळ करूंक जावो. जरी एका वर्सान तुवें आख्खो बायबल तुका तर वाचूंक जाय जाल्यार तें एकदम सोंपें. सुरवातेक 3 आवेसवर तूं सकाळचें व सांजचें तें वाच. 3 आवेसवर तुमी वाजीत वसा. जरी सकाळ तुमी 3 आवेसवर वाचता जाल्यार तुमी सांजचो 1 वाजात. घोडेक सांजचे तुमी 3 वाजता जाल्यार सकाळचे तुमी 1 वाजात. सगळे मेळोन 4 आवेसवर. दर एका दिसा जरी तर तूं 4 आवेसवर वाजीत जाल्यार तूं दर 1200 तूं वाचतलोय. इतले तरी ना जाल्यार पूण 1180, 80 आनी 90 आवेसवर आसात. हाजो अर्थ म्हटल्यार जरी तर एका दिसा तूं 4 आवेसवर वाजीत जाल्यार तुवें आख्ख्या वर्सान 1 फावटी तूं आख्खो बायबल वाचतलोय. जरी तर एका दिसा तूं 8 आवेसवर वाचत जाल्यार तूं आख्ख्या वर्सान 2 फावटी जाल्यार तूं आख्ख्या वर्सान 2 फावटी बायबल वाचतलोय. ते 8 आवेसवर तूं लुवान सोजमता पळय तशें वाजीत
जें तुवें वाचलां पळय ताचे प्रमाणें तूं चलत जाल्यार तुजे उपरांत कितें घडटलें? आख्ख्या वर्सान तुजो बायबल तूं 2 फावटीं आख्खो तूं वाचतलोय. तुमी एक निश्चय घेवंक जाय पळय, आख्ख्या वर्सान सुमार 1 फावटी तरी आख्खो बायबल हांवें वाचूंक जायो. उत्पत्ती तावन प्रकाशनीचें पुस्तक आसा पळय तें आख्खें एक फावट तरी. आमचे मदें कोणाचे लोक आसता पळय ते कोणें वाचूंक ना जाल्यार आयच्या दिसा म्हजो हो संदेश तुमी आयकत आसतना वो तुमी निर्णय घेयात, हांव बायबलाचो मोग करतलों. हांव बायबलाचेर नियाळ करतलों. बायबल पुस्तकांत कितें बरयलां पळय ताचेर हांव ते प्रमाण चलतलों. जरी तर तुमी हो निर्णय घेयत जाल्यार तें कितलें बरें जातलें. एक फावटी तुमी मातशें हाजेर चिंतून पळयात. दर एका दिसा सुमार 10 आवेसवर वाजीत जाल्यार आख्ख्या वर्सा तूं सुमार 3 फावटी तूं आख्खो बायबल वाचून तूं काबार करशी. 11 आवेसवर तूं वाजीत जाल्यार आख्ख्या वर्सान 3 फावटी तूं आख्खो बायबल वाचतलोय. तुवें अशें कोशिश करचें न्हू, तूं मातशें चिंतून पळय. 4 आवेसवर तूं वाजीत जाल्यार आख्ख्या वर्सान तूं बायबल वाचतलोय. 8 आवेसवर वाचत जाल्यार वर्सान तूं 2 फावटी आख्खो बायबल वाचून काबार करतलोय. जरी तर तूं 16 आवेसवर वाचत जाल्यार तूं वर्सान 4 फावटी बायबल काबार करतलोय. 12 आवेसवर तूं वाचीत जाल्यार तूं वर्सान 3 फावटी बायबल वाचतलोय. जितलो सुबेज तूं बायबल वाचतलोय तितलो सुबेज तूं बायबल तुका सोजमयतलोय. आनी तितल्याच सर्वेस्पराचे लागीं तुवें जिवंक जाता आनी सर्वेस्पराक मोहिमा दिवंक जाता. जाल्यार इश्टानो, आयज हो संदेश हांव तुमकां सांगता. हातूंत सगळ्यांकून व्हडतें म्हणल्यार सगळें म्हत्वपूर्ण कितें तें तुमी जाणाव. सर्वेस्पराची इच्छा तुमकां जाणा जावंक जाय जाल्यार सगळ्यांकून पयलें तुमी देवाचें उतर वाचात. बायबलाचो तुवें मोग करूंक जाय. बायबलाचेर तुवें तो नियाळ करूंक जावो. बायबला प्रमाणेंच तुवें थिंगा जिवंक जाय अशें सर्वेस्पर तुजेर आशा दवरता. सर्वेस्पराची इच्छा कितें पळय तें एक व्हडतें प्रस्न. सर्वेस्पराची इच्छा जाणा जावच्याक आमी कितें करूंक जाय? बायबल वाचूंक जावो. तेन्ना आमकां गोमोन येतलें सर्वेस्परीची इच्छा कितें. व्हडत्या मोगाच्या सर्वेस्परा बापा, आमचे जिविताचो आदार तुजीच इच्छा जावन आसा. जो तुजी इच्छा पुरी करता तोच सदांच उबो उरतलो. हेंच आमकां पवित्र पुस्तक सांगता. तुजी इच्छा आमी पुरी करून थंयसर आमी थीर उबे रावचे. तुजी इच्छा आमी मानून घेवची हें तुज्या उतरांत बरयलां. तुज्या उतराक आमी आयज पर्यंत बेपरवा केल्ली. आमी तुज्या उतराचेर ध्यान दिवंक ना. आमी तुज्या उतराचेर तें वाचूंक ना. तुज्या उतरा प्रमाणें आमी काम करूंक ना. आमी आमचें जिवीत सारकें गडबडान घातलेलें आसा त्या पासत तूं आमकां बोगसोणें दी. आयज तुजो लोक हांगासर निर्णय वयता दर एका दिसा तुज्या उतराचेर ती नियाळ कोत्तली म्हूण. दर एका दिसा 4 वा 5 आवेसवर आमी वाजीत रावतलीं. आनी ताजो परिणाम असो जातलो, आमच्या जिवितांत उतराचो आमकां उजवाड मेळटलो. आमचीं काळजां आमी सारकीं कोत्तलीं. आमचें जिवीत सारकेंच बदलतलें. उतराक आमी थिंगासर एक श्रद्धा दिवच्याक तूं आमकां उत्पन्न कर. कुडीक त्या भाशेन पळय जेवण जाय पळय त्याच भाशेन ओत्मीक पासून आमकां जेवण जाय. आनी हें जेवण तुजें उतर. मनीस फकत उंड्यानूच जियेवचो ना, पूण सर्वेस्पराच्या तोंडांतल्यान येता पळय दर एक उतरांतल्यान तो जिवो रावतलो. उतर सांगता पळय त्या भाशेन आमकां जिवंक जाय. तूं आमकां आदार दी. आमची ओत्मिकाय तूं आमकां साल्वार कर. तुज्या उतराचेर नियाळ करपाक तूं आमकां आदार कर. तुज्या उतरा प्रमाणें आमी जिवनच्याक तुजें बेसांव आमचें तूं देंवय. जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आमी हें मागणें कोत्तांव बापा. आमेन. Address Calvary, Post Box number 30, Kokatpalli, Hyderabad 72.